मोपाचो एअरपोर्ट जो येता मोपा हाजो RFQ म्हाका दिसता पयरूच टेंडरिंग जाल्लें आसा. आनी जर तुमी EIA रिपोर्ट जर पळयशात सरकाराचो एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट फॉर द प्रपोज्ड ग्रीनफील्ड मोपा एअरपोर्ट, हातून एक समजून येता की आतां जवळ जवळ 381 एकर्स जमीन सरकारान प्रायव्हेट पार्टीक दिवपाचें ठरयल्लें आहा. दुसरी गजाल FAR 2.5 वाडोवन दिल्लें आहा, म्हणल्यार जवळ जवळ 38 लाख स्क्वेअर मीटर बिल्ट अप एरिया जातली, विच इज ऑलमोस्ट वर्थ 61,000 crores. ही अत्यंत दुर्दैवी गजाल आसा. सेकंड, एका वटल्यान सरकार म्हणटा की प्रायव्हेट कंपनी येतली आनी आमी एअरपोर्ट तांकां करूंक दितले. आतां काल सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्ट्रींतल्यान सुत्रांतल्यान आमकां कळ्ळां की गव्हर्मेंट ऑफ गोवा विल हॅव नो स्टेक इन द मोपा एअरपोर्ट, रॅदर दे विल हॅव अ रिप्रेझेंटेशन ऑन द बोर्ड. एका वटल्यान 380 एकर जमीन दिवप, विच इज ऑलमोस्ट वर्थ 3,000 crores. शेतकऱ्यांक आज पर्यंत थंय जमीन जी एक्वायर केल्यात आज पर्यंत फक्त 54.79 crores पेमेंट जाल्ले आहा, विच इज मेअरली 59 रुपीज पर स्क्वेअर मीटर तुम्ही जर डिवायड केले जाल्यार. सो एकंदरीत तुम्ही पळयशात गोंयच्यो जमन्यो काडप प्रायव्हेट प्लेयरच्या हातीन दिवप आनी पेडण्याकारांक मायनॉरिटी करपाचें एक कारस्थान चलिल्लें आहा. EIA रिपोर्ट स्पीक्स अबाउट बॉक्सायट मायन, प्रेझेंस ऑफ बॉक्सायट मायनिंग देर. आतां बॉक्सायट मायनिंग थंय जर फाल्यां खणटले फावंडेशन घालपाक कितें करपाक, नॅचरली बॉक्सायट मायन लागतली. हे विकून कोणाक वतले पयशे, सरकाराक वतले काय प्रायव्हेट कंपनीक वतले. दुसरी गजाल म्हणजे SEZ थ्रू बॅकडोर. आजूच खंय तरी स्टेटमेंट आला की सरकार SEZ स्कॅम जाले तेन्ना ते आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करूंक सोदता म्हणून. आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कित्याक? बिकॉज द हाय कोर्ट हॅज अपहेल्ड द डिसिजन ऑफ द Goa government cancelling the SEZs and denotifying it.